दीप्तीज टेस्टी टेस्ट या चॅनलाचे तुमचे स्वागत असा। तर आज आम्ही करूया गोवन एक ट्रेडिशनल रेसिपी केळ्याचे येल्लाप्पे। येल्लाप्पे करपाक लागून ही हांवें 2 मिडियम साइजची केळी घेतलेली असा। ती मिक्सराक लावून बारीक करून घेऊया। आता एका बाउलान हे बारीक केलेले केळे घालून घेऊया। आता भितर 1 वाटी रवो घालून घेऊया, बारीक रवो। 1 वाटी गव्हाचे पीठ घालून घेऊया। अर्धी वाटी ही गोडाची पावडर घालून घेऊया, जॅगरी पावडर घालून घेऊया। आणि अर्धी वाटी सोय घालून घेऊया, बारीक कातलेली सोय घातल्या अर्धी वाटी। आणि हेतून उदक घालूया आणि मिक्स करून घेऊया। जाय तितले उदक घालात आणि कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करात। हे मिक्सर करताना उदकाच्या जाग्यार दूधय घालपा जाता। आणि हे धाकणे धापात आणि अर्द्या वर साइडीक दवरात। आता अर्द्या वर जाल्लेले आसा। आमचो रवो बरो फुलून येयल्लो आसा। आता हेतून थोडे काजू बियो घालया। तुमकां जाय तसले ड्राय फ्रूट्स घालपाक जाता। थोडेशे मीठ घालया। पाव चमचो हळद घालता। तुमकां जाय जाल्यार फूड कलर घालपाक जाता। आणि थोडी बेकिंग सोडा घालता, पाव चमच्यापेक्षा कमी असा। आणि हे सगळे ढवळून घेऊया। बेकिंग सोडा घातली की सोमतेच येल्लापे काढून घेवपाक जाय, खूप वेळ दवरपाक जायना। अशी कन्सिस्टन्सी जावपाक जाय। या मिक्सरान हांव जायफळाची पावडर घालपाक विसरले। हे जायफळ मातशे किसून घेता। हे पळयात, हे आता मिक्स करून घेऊया। आणि फुडली कृती पळोवया। हांवें गॅसार येल्लाप्याचे आयदन दवरलेले आसा। आता भितर तूप घालून घेता। तुमकां जाय जाल्यार तुपाच्या जाग्यार तेलूय घालपाक जाता। हांवें हांगासर गांवठी तूप घेतला। गॅस मिडियम फ्लेम नाल्यार स्लो फ्लेमीचेर दवरपाक जाय। आणि इल्ले इल्ले मिक्सचर भितर घालून घेता। आता त्याचे तीळ घालून घेता। आणि हे धापणी धापया आणि 2-3 मिनिटां शिजपाक दिवया स्लो गॅसीचेर। परतून घेवया। येल्लाप्याक आमचो बरो कलर येयल्लो आसा। आता दुसऱ्या वाटेन भाजपाक दिवया। येल्लापे आमचे दोनूय वाटेन भाजून जाल्लेले आसात। पळयात कशे दोनूय वाटेन बरे गरगरीत फुगल्यात। काढून घेता। अशे हे येल्लापे खूप टेस्टी जाता। भितर कशी जाळी पडल्या ती पळयात। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेस्ट। आणि माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक, शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरू नकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।